Honorarium to be paid to the driver. Speaker sir, it is a 12,000 per month kela. Honorarium paid to attendant 6,000 per month kela. For repair and maintenance of the Balrath buses 50,000 per academic आम्ही year दिता. For yearly insurance of the Balrath आम्ही 50,000 rupees per academic दिता. डिझल आणि जो सेलिंग जी 300 लिटर पर्यंत वाढयल्या. स्पीकर सर हाका आमी पयली 3,64,000 दिताले. आता आमी 4,16,000 पर्यंत तेजी अमाउंट वाडयल्या. हितून करून आमी 2-3 गजाली ज्यो केल्या स्पीकर सर, एक म्हणजे कंपल्सरी तांच्यांनी तेंचो अकाउंट ओपन करपाक जाय आनी तांकां डीबीटी पद्दतीन तांकां सॅलरी दिवपाक जाय. एवरी इयर तांकां 3% इन्क्रिमेंट फॉर द ड्रायव्हर अँड कंडक्टर हो आमी कंपल्सरी केला. ताजे सर्क्युलर काडला. तो सर्क्युलर ऑलरेडी हांव ऑन द टेबल ऑफ द हावस दवरता. तांचे युनियन स्पीकर सर म्हाका येवन मेळोन गेले. तांच्या युनियनाक सगळें एक्सप्लेन केला A to Z. हाज्या पयलीं केन्नाच तेंचो अकाउंट तांकां कितें करताले, एवरी सिजनाक ह्या ड्रायव्हराक घेतलो काय फुडल्या वर्सा ड्रायव्हराक बदलताले. तें करपाक मेळचें ना. एकदां जेन्ना ड्रायव्हर घेतलो तेकाच कंटिन्यू दवरचो पडटलो. त्या खातीर तेंचो अकाउंट ओपन करप, तेंचो इन्शुरन्स करप, कारण आमी 50,000 रुपया बसीच्या इन्शुरन्साक दिता. इट इज अ बीग अमाउंट. तेंच्यांनी ड्रायव्हराचो एक विशय 2 महिने तांकां जो पगार मेळना. तांकां रेग्युलर पयशे तांकां फक्त पयलीं 10 म्हयन्याचो पेमेंट मेळटालो. आतां आमी 11 म्हयन्याचो केला ह्या सर्क्युलरान. बट ऑक्टोबर लेट मी कंप्लीट. स्पीकर सर हांवें तांकां परत एकदां ऑक्टोबरान आफयल्या आनी ऑक्टोबरान आफयल्या उपरांत तेंचो 12 म्हयन्याचो पेमेंट करता आनी तेंच्या हितून स्लायटली रायज करता हें तांकां प्रॉमीस केलां. हांवें तेंचे स्वाती केरकर तेजे युनियन लिडर म्हाजे कडेन येवन डिस्कशन करून गेला. ताज्या खातीर तितूरूय बी इन्क्रीज करता हें सांगलां. स्पीकर सर हो जो हे एक्चुअली एम्प्लॉई ऑफ द एडेड स्कूल, तांकां आमी एम्प्लॉई म्हटलेलें आसा. बट एडेड स्कुलाच्या वतीन आतां तांकां कंपल्सरी डीबीटी म्हणजे डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर तांकां जावपाक जाय तें सांगलां. इन्शुरन्स कंपल्सरी त्याच ड्रायव्हराक तेंच्यांनी कंटिन्युअसली घेवपाक जाय आनी एवरी इयर जो आमी इन्क्रिमेंट दिता तो तांकां पास ऑन करपाक जाय. इतकें सगळें ह्या सर्क्युलरान आसा. हांव सगळ्या जाणांक सर्क्युलेट करता. म्हाका तेंच्यांनी एग्री केला की तेंच्यांनी स्ट्रायक विड्रॉल करता म्हणून. मुद्दामून सांगता तांचे युनियन लिडर आयिल्ले त्यांनी म्हाका फक्त वयल्यान हावजान हे आयल्या उपरांत मेन्शन कर म्हणून सांगलां. हांव ताका तेंय सांगता. त्यांनी म्हाका मेन्शन कर म्हणून सांगलां आनी स्पेसिफिकली हांव मेन्शन करता. आमी ताका 3% इन्क्रिमेंट दिला आनी 11 म्हयन्याची सॅलरी ह्या सर्क्युलरान म्हटल्या. आनी तेणी मेन्शन कर कितें म्हणून सांगलां की ऑक्टोबर म्हयन्यान जी सॅलरी 12,000 आनी 6,000 म्हटल्या ती आमी रिवायज करतले. हांव मेन्शन करता आमी रिवायज करतले म्हणून. आनी हांवें स्पीकर सर हांव मेन्शन करता आमी ती रिवायज करतले आनी मीनवायल आमी ताका 11 म्हयन्याची म्हटल्या पयलीं ती 12 म्हयन्याचेरूय दितले. हे ताका दोनूय हांवें मेन्शन करता म्हणून सांगलां. तेणी मेन्शन केल्या उपरांत आपूण विड्रॉ करता म्हणून सांगलां.